आमचो सालिगांव गार्बेज प्लांट डंप यार्ड केल्लो आमकां नाका. गोंयभरचो कोयर हाडून आमच्या साळगांवा उडयता हें आमकां मान्य ना. हाका आमचो खर निशेध आसा. साळगांवच्या थळाव्यांची सरकाराक शिटकावणी. असोच गोंयभरचो कोयर हाडून हांगा उडयलो जाल्यार आमच्या भलायकेचेर ह्या कोयराचो परिणाम जावपाचो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायला. आयज आमी हांगासर सालिगांव ब्लॉक काँग्रेसच्या वतीन आनी कालांगूट ब्लॉक काँग्रेस दोगी जाण मेळून एमडीक मेळपा खातीर आयिल्ले आनी जायते आमच्या लोकांक हांगासर गार्बेज प्लांट आसल्या कारणान आतां सगळी भायरची सगळी गार्बेज हांगासर आयिल्ली आसा म्हणून जायतो त्रास जाता. सो तेजो आमी निशेध करपा खातीर हांगासर आयिल्ले. आमकां आतां अशें सगळ्यांक सालिगांवच्या लोकांक दिसून येता की भाजप गव्हर्मेंट सालिगांव हो एक डंप यार्ड करपाक सोदता. कशें फूल गोंयचे सगळे गार्बेज हाडून हांगासर उडोवपाक सोदता अशें इंटेन्शन आसा कशें दिसता. आतां सद्या आमकां एमडीन आश्वासन दिला की आमी 250 जी कॅपेसिटी आसा ती आमी तेज्या पेक्षा चड हांगासर येवपाक दिवचे ना म्हणून. They came and their apprehension was that plant is overloaded, plant will fail, all that. So I heard them and I have told them that since there's capacity we are treating right now, we'll take further action as and when required, and we'll not overload it to that extent. Whatever things are to be done to ensure that the waste which is brought here is brought in clean trucks. There's no spillage on the way. All that also we are doing, and I am going to in the process of issuing notices to most of the panchayats. Okay, so वास मारता के गांवा बिवा म्हणटा पळय that also contributes to all that. So that also will take place. I am looking after, means I am trying to take action on that, and we have done a detailed study of all the vehicles which are getting waste here. So notices will be issued to them.